राज्यात कोंकणी आणि मराठी भाषेविशीं वाद चालू आसा। कोंकणीक कुशीक दवरून मराठीक राजभास करपाचेर कांय जाण भर दितात। राजभास ही एकूच आसता। पहिल्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आणि सांस्कृतिक महासंमेलनान सगळ्या कोंकणी लिपींक समान मान्यताय दिवची, रोमी कोंकणीक चड तेंको दिवचो असो उलो मारलो आणि कोंकणी भाशीक समाजामदीं एकचाराचें प्रतीक म्हण खाशेलो कोंकणी बावटो आपणायलो। महासंमेलनान विद्वान, लेखक आणि सांस्कृतिक कार्यकर्त्यांनी कोंकणी भाषा चळवळींतल्या विभाजनाचेर हुस्को उक्तायलो। कोंकणी उलोवप्यां मदीं असमानताय निर्माण करपा खातीर राजभास कायद्यांतल्यान रोमी कोंकणीक वगळप आनी साहित्य अकादमीच्या एक भास एक धोरण पद्दतीक लागून वांटेकारांनी आरोप केलो। कोंकणीच्या सगळ्या लिपींक समान मान्यताय आनी हक्क मेळोवपा खातीर संमेलनान साबार थाराव संमत केले। आमकां एक मनशान उदय बेंबरान तिका भेंबार लायले आनी देंवताली क्लासा मध्ये सो तर उदय बेंबरान तर त्यांना सांगता की रोमी बऱ्या म्हणत जातात गेले एकल्या मनशान आमची वाट लायली आणि आज ही रोमीक लागून आजपासून आमी झगडचे पडटा। प्रॉब्लेम रोमींतल्यान तरी आज गेले जाल्यार भुरग्यांक इंग्लीश शिकपाक सारखे बेगी जाताले, कित्याक रोमीची अक्षरां आनी इंग्लिशाची अक्षरां सेम, देवनागरीची आनी मराठीची डिफरंट सेम। म्हणजे आमी तेन्ना रोमीक लागून झगडटाले। रोमींतल्यान म्हाका उगड आसा आमचो एक त्यागस भाव आसोलना, तो कामत आसोलना, कोंकणी उलय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय, कोंकणी बरय आनी रोमांनी कोंकणी मुखार बरय म्हूण तो सांगतालो। पूण त्या टायमाचेर म्हणजे सगळेच भाव आजारांनी लोक येयलो आनी एकूच मनशान आमची तेन्ना वाट लायली आनी आज पासून रोमीक आमी तो तितलो तेंको दिवंक ना। गोंय म्हणटा तें घटक राज्य जावपाक आमच्या देशान जी राज्यां आसात ही राज्यां लिंग्विस्टीक बेजिसाचेर जाल्ली आहा। सो दर एक राज्य जालें 25वें राज्य जालें भारताच्या घटनेन आमकां एक्सेप्ट केलें जाल्यार हें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून एक्सेप्ट केल्लें म्हणूनच तें आमकां घटक राज्य मेळ्ळें। हें आमी क्लियर पयलीं समजूंक जाय। पयलें ऑल इंडिया कोंकणी साहित्य आनी संस्कृतीक महासंमेलन घडोवन हाडपा खातीर ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचें हांव अभिनंदन करतां। आमची भास, आमची वळख, आमी सगळे एक। आतां हेमाबाई येदो व्हडलो टेम्पो फुडें वयर व्हेलो आनी मदींच म्हणपाक लागले आपूण वचत खंय वता कोण सोडला तुका। हें आमी सगळे करूंक जाय। तें कितें जावं ना तें झगडून घेवंक जाय आनी मागीरूच आमी वचपाचें। आमी इतले बेगीन सरदेसाय वचनात। हे पयले साहित्यीक आनी सांस्कृतीक महासंमेलन आमी घडोवन हाडला बिकॉज जायत्या लिपयांचेर अन्याय जाल्ले आसा। साहित्य अकादमीन एकूच लिपयेक मान दिल्लो आसा आनी दुसऱ्यो 4 लिपयो भायर पडलेल्यो आसा। ताका लागून आमकां दिसलें सगळे 5 लिपयांक एकठांय करून एक महासंमेलन घडोवन हाडचें आनी सगळ्यांचे एकामेकाचे विचार करून आमचे जे कितें विचार आहात ते कितें प्रश्न आहात ते सोडोवंक जाता जाल्यार पळोवंक। ताका लागून आमी आयज 3 ग्रूप डिस्कशनां दवरलेलीं। पयलें डिस्कशन जावन आसलें साहित्य अकादमीची एकूच भाशा एकूच लिपी कितली फायद्याची आनी कितली लुकसाणाची बरें डिस्कशन जालें। बरो लोकांनी भासाभास केली। दुसरें आहलें साहित्यातल्यान एकूट आनी तिसरें ग्रूप डिस्कशन आहलें संस्कृतायेंतल्यान एकूट। हे प्रोग्रामाक जायते कॉलेजीचे भुरग्यांनी मंगळूरचे आनी तशेंच आमचे गोंयचे कल्चरल आपली स्पर्धा दवरली। Adesso io first All India Konkani Literary and Cultural Convention attend करपाक
म्हजी पोरबी एक ग्लोबल रोमी लिपी अभियानान कित्याक ताणें इतलो बरो मोलादीक प्रोग्राम घडोवन हाडलो म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.